गोयच्या राजकारणाचेर आनी पक्षनिश्ठेचेर समोरासमोर डिबेट करूया म्हणून दक्षिण गोयच्या बीजेपी खासदाराक आदलो बीजेपी मंत्री आमदार रमेश तवडकरांचे आव्हान। दक्षिण गोंयांत बीजेपीची दशा जावंक खंय नरेंद्र सावयकाराची वागपाची पद्दतूच कारणीभूत। दोण आनी पर्रीकर नासतना सावयकारान खंय पार्टी कंपनी कशी वापरली म्हणून बीजेपी 21वेल्यान 13चेर घसरली। तवडकरान लोकांचे तेंक्यार दक्षिणेन लोकसभेक रावपाची घोषणा केल्या। काही 3-4 लोकांनी की भारतीय जनता पार्टी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी कशी वापरली की 2014 सालाची उपरांत अत्यंत संघटन कौशल्याक माहीर आशिल्ले सतीश दोण हांकां बदनाम करून जेन्ना गोंय साकून भायर धाडलें किंवा महाराष्ट्रांत गेले आनी ताजे उपरांत आतांचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना देशाचे रक्षा मंत्री म्हणून गेले आणि ताजे उपरांत कांय जाणांक जे आपली मनमानी करपा खातीर पूर्ण स्वातंत्र्य मेळ्ळें ह्या तांच्या धोरणामुळेच म्हाका दिसता की 21वेल्यान भारतीय जनता पार्टीची गाडी ही 13चेर येवन रावली। ही गोंयचे भारतीय जनता पक्षाक काम करता निश्ठावंत कार्यकर्ते हांकां एका प्रकारचो धक्कोच लागलो की सावथ गोंयचें जें राजकारण जें आसा ज्या दिशेन गेलें आनी ज्या दिशेन व्हेलें आनी ताजे नंतर म्हाका अभ्यास केल्ले लक्षांत आयलें की दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकर यांच्या एक मगरुरीपणामुळे किंवा एरोगन्सीमुळे जे आसा ही स्थिती आयली अशें म्हजें स्वताचें स्पश्ट मत आसा। आनी एका अर्थान असो की त्या कंपनीचो मॅनेजिंग डायरेक्टर असोच ताणें रोल सावथ गोंयांत ताणें केल्लो आसा की म्हजे कडेन 4 पोर्टफोलियो आसतना जे हांवें जे 4य पोर्टफोलियोंत तो जें काम केलें ताजी नसाय म्हाका दिसता ह्या सगळ्याची नसाय नरेंद्र सावयकराक जावप ही स्वाभावीक आशिल्ली। तो म्हजो पत्तो कट करप हो नरेंद्र सावयकराक जबाबदार पक्षांक वचूना पूण तरी आसतना कांय जाणांक वेगवेगळ्या पक्षांतल्यान आयिल्ले लोकांनी सुद्दां तांकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवन की रमेश तवडकर गद्दार अशें म्हणपाचो प्रयत्न केलो। त्यामुळे म्हाका ह्या सगळ्या एकंदर एक 20 वर्सांचो कालखंडा भितर रमेश तवडकरान जे आसा न्ही पक्षाची गद्दारी केली काय केली अशा तरेच्या विशया संदर्भांतली म्हाका दिसता की नरेंद्र सावयकरान जर हांव आव्हान करता नरेंद्र सावयकराक की समोरासमोर येवन ताणें की ताजे अनेक प्रश्न आसा न्ही ते प्रश्न म्हाकाय विचारपाचे आसा। त्यामुळे त्या प्रश्नाक उत्तर म्हाकाय मेळटलें आनी अजुनूय कांय प्रश्न आसा गोंयच्या जनतेक किंवा आनी कार्यकर्त्यांक आसा गुजरस्त्यांक आसा ताची एक क्लियरिटी मेळटली। हांवें लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपा आसतना म्हजो दावो हांवें लोकांक कार्यक्रम मेळपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान आसतना हांवें जाहीर केलो ते सद्याक हांव लिमीट आसा फाल्यां आनी 2 म्हयने 4 म्हयने कितें कशें पद्दतीन तें सांगपाक येना। काँग्रेस अप्रोच जालो हांव पूण म्हाका दुसऱ्या पक्षाचे अप्रोच जालो आनी हांव तांकां अप्रोच जालो। वाळपयकारांक आशिल्ले एकमेव मसुंडीचे काम अर्धवट पडयलां। थंय आशिल्ली आदली मसुंडीची शेडूय काडल्या। आतां पावसान कितें करपाचें थंय विधी कशें करपाचें काय म्हूण लोकां मुखार प्रश्न। मसुंडी पालिकेचो सीओ म्हणटा सध्या तात्पुरती शेड घालून वेवस्था करता, बाकीच्या कामांक मातसो वेळ वतलो। काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करचें कित्याक अर्धवट स्थितीन तें सोडलां तेजी शेड ना थंय पावसान आतां जर कोणी हें जालो जाल्यार तेजी परिस्थिती थंय बिकट आहा। जे विधी करणारे लोक आहा तांकां सामकेच त्रास जातले ते कित्याक पावस आमचो 70रीचो पावस तो एकदां सुरू जालो की थांबपाचो पावस न्हू तेन्ना तांकांय खबर आसतली आनी संबंदीत वार्ड कावन्सिलरांनी तेजेर लक्ष घालचें अशें म्हाका दिसता। आमदारां मदीं पावोवचें न्हू ही समस्या कितें जाला तेंच्यांनी लक्ष घालचें हेजेर। आतां जर अचानक जर कोण हें जालो एक्सपायर जालो जाल्यार तेजेर उपाय कितें जातलो। सध्या एट प्रेझेंट सबन मोडून उडयल्ली आहा, तेजी शेड सुद्दां शिल्लक दवरूंक ना। खरें म्हटल्यार तेजी आदली शेड जी आहा ती तर तेंच्यांनी शिल्लक दवरून टायम बींग एक्सिडेंटी कोण आतां कोणाच्यान सांगा तो कोण केन्ना मारत तो तेन्ना हेजी खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी काळजी घेवंक जाय आसली आनी येन्ना शेड उडोवंक जायनासली, शेडूय उडयल्या। पालिका आनी नगरसेवकाचें लक्ष ना तेन्ना निदान थंयच्या आमदार मंत्र्यान तरी खंय लक्ष घालचें। कित्याक आमदार साहेबांचें नांव आयज इतकें घालता त्या प्रमाणे तेंचें नांव हे आतां जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते वगडायतात, तेंचें नांव स्पॉयल करतात, पेड्यार करतात। तेन्ना तेंचे खातीर आमदार साहेबांनी हेजेर लक्ष दिवन हांकां
कान पिळून यांचे काम बेगीन करून घेवचें, कित्याक आतां पावस लागीं येयलो आनी एक्सिडेंटली पावसान सुद्दां जर फाल्यां कोण मेरत जाल्यार करतली कितें? सीओ म्हणटा पालिकेच्या इंजिनियरान खंय वचून इन्स्पेक्शन केलां. सद्याक तात्पुरते शेडीची व्यवस्था करूंक तो तयार जाला. आमी आमच्या म्युनिसिपल इंजिनियराक कन्सल्ट केल्लें आसा. ताणें कॉन्ट्रॅक्टराक कॉल करून इन्क्वायरी केल्या की ताणें सांगलां की 2 दीस बंद जाले, चिरे नाशिल्ले म्हणून ते बाकीचें काम बंद केलें. पूण आतां ताका आमी इंस्ट्रक्शन दिलां की जाता तितले पयलीं ती शेड आहा ती पयलीं घालून घे, कित्याक पावस येत जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. सो ती शेड पयलीं घालून बाकीचे वर्क आहा ते सायमल्टेनियसली चालू करपाचें. शेड आतां ते इमिजिएटली घालतलो तो, बाकीच्या कामां ताका एक थोडो टायम लागतलो. कंपाऊंड वॉल आसा आनी बाकीचे हे आसा कन्स्ट्रक्शन वर्क आसा, सो ते जाता तितले बेगीन तर करून घेतलो. ताचे इंस्ट्रक्शन आमी दिल्ले आसा थ्रू म्युनिसिपल इंजिनियर. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. गोंय पुलिसाच्या ट्रॅफिक सेंटिनल स्किमींक फिकीचो स्मार्ट पुलिसिंगाचो स्पेशल ज्युरी पुरस्कार मेळ्ळा. गोंयचो डीजीपी मुक्तेश चंद्रान दिल्ली जाल्ल्या एके खासा सुवाळ्यान केंद्रीय मंत्री विजय गोयलाच्या हातान पुरस्कार घेतलो. एक प्रशस्ती पत्र आनी ट्रॉफी गोंयाक मेळ्ळ्या. येरादारीचे नेम मोडटा तांच्या गाडयेचो फोटो आनी व्हिडिओ पुलिशेक धाडपाचो आनी पुलिसांकडच्यान इनाम घेवपाचे अशी गोंयची एकंदर सेंटिनल स्कीम. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.